आणि फोंड्या वाठारांत जे मार्केट आहा तुम्ही पळयलां आसतलें कितलीं वर्सां जालीं हे मार्केट बांदलां, पण हातूर जे वेंडर्स आहा मार्केटांतले ते शिफ्ट जावपाक तयार नाशिल्ले. पण खंय तरी आतां वेंडर्स जे आहा ते भायर मार्केटांत बसताले ओपन मार्केटांत, ते आतां शिफ्ट जावपाक तयार जाल्ले आसा. आनी तेंच्यांनी आपलो डिमांड मांडलेलो आसा की जे लोक फुटपाथार जे फळां घेवन बसता जावं कपडे विकपाक बसता तांकां फुटपाथा वयल्यान बसपाक बंद करचें म्हणून, आनी बंद करचें आनी तांकां खंय तरी त्याच मार्केटांत शिफ्ट करचें म्हणून, जेणे करून लोक खंय तरी रस्त्यारूच गिरायक घालता आनी जे न्यू मार्केट आहा थंय लोक पावना म्हणून. सो एज पर डिमांड म्युनिसिपालिटीन आतां एक्शन घेवपाक स्टार्ट केल्ली आसा आनी त्या प्रमाणे जे फुटपाथ आहा ती क्लियर केल्ली आसा. आनी जेणे करून हांगा फोंड्या पार्किंग वेवस्था म्हणल्यार पार्किंग समस्या खूब तेंप जालो सतायता. आनी जेन्ना फुटपाथार हे लोक बसता तेन्ना गाडयो फुटपाथार लावपाक मेळना, लोक रस्त्यार पार्किंग करता आनी लोकांक चलपाक सुवात उरना. सो तेका लागून ही सगळी समस्या पयस करपा लागून म्युनिसिपालिटीन आतां एक डिसिजन घेतला की फुटपाथ सगळे क्लियर करून जे फुटपाथार लोक बसताले वेंडर्स बसताले तांकां खंय तरी मार्केटांत शिफ्ट करपाक तेंच्यांनी ऑलरेडी स्टार्ट केल्लें आसा. 10 दीस पयलीं हांवें आनी आमच्या चीफ ऑफिसर आनी आमचे सगळे स्टाफ वचून थंय इन्स्पेक्शन केलें. जे स्ट्रीट वेंडर आशिल्ले ते भितर जे आमी शिफ्ट केल्या पालिका बाजाराचे, तेंचो कितें डिमांड आशिल्लो क्लोथ वेंडराचो की भायर जे बसता क्लोथ वेंडर, एक 5 क्लोथ वेंडर आशिल्ले तांकां आमी भितर शिफ्ट करचे, जेणे करून लोक भितर येवन सगळ्यांकूच गिरायक जातलें म्हणून. मागीर आमी इन्स्पेक्शन केलें, जे फुटपाथार जे बसताले तांकांय बीन आमी समजायलें आनी भितर शिफ्ट केले. कित्याक आज फुटपाथ जो आसा हो आमकां फोंड्या वाठारांत पयलींच आमकां पार्किंगाकूय जागो कमी आसा. आज आमी फुटपाथ जो आसा तो आमी क्लियर कित्याक केला, आमी थंय थोडे कडेन आमी पार्किंग कमी आसल्या कारणान फुटपाथारूच आमी थंय पार्किंग बीन आमी मार्क केल्ली आसा. आदले नगराध्यक्ष बाब आनंद नायक तेंच्यांनी सगळें मार्किंग बी तें सगळें जाल्लें आसा. आतां काही दिवसांनी आनीक थोडे म्हयन्यांनी म्हणटा तशें पार्किंगूय बीन आमी मार्किंग करून तें चालू करतले. आतां आमी तेय बी फॉलो आमची चालू आसा, कित्याक बेगीन जाल्यार आमकांय बीन खंय तरी मुखार फोंडेकाराकूय बरें, जेणे करून पार्किंग इश्यू सॉल्व जातलो तितलो आमचो ट्राफिकूय खूब कमी जातलें. एकाच वेंडराक असो बाबा सगळे वेंडराचो विचार करून हे आमचे सीओन फुडाकार घेतलेलो आसा. कित्याक आज मार्केट आमी न्यू मार्केटान जे शिफ्ट केल्ले आसा, लोकूय फाल्यां सकाळीं थंय आमचे वतले आनी एक कितें घेवपाक वता तेन्ना बाकीच्या वेंडराकूय थंय गिरायक जातलें. सगळ्यांचो विचार करून हे आमच्या चीफ ऑफिसरान हो फुडाकार घेतलेलो आसा.